आमी पुलीस स्टेशनाचेर मेमोरेंडम सबमीट करपाक आयिल्ले रिगार्डींग एस्कॉर्ट सर्वीस इन काणकोणा. एस्कॉर्ट सर्विसीस म्हणल्यार तुगेले तेजी प्रोस्टिट्युशनाचो धंदो. त्या हेका लागून आमी जेन्ना म्हाज्या एक फ्रेंडान म्हाका जेन्ना सांगलें की तूं ऑनलायन चॅक केला काय म्हणपालो शुभम बाब, तूं म्हणपालो ऑनलायन तुगे गुगलाचेर दाखयता एस्कॉर्ट सर्वीस इन काणकोणा. आपल्या म्हणपालो खंयच्यान आपले तो भायलो म्हाजो तो कोण सांगलो तो म्हाका. आपल्या म्हणपालो आपल्या दिल्ली सान सांगला की काणकोणाक असलो धंदो चलता म्हण चेडू सप्लाय करपाचें. चेडू सप्लाय करपाचें. तुमकां खबर ना काय म्हणपालें म्हण म्हाजी आयडिया तर ना. पूण जेन्ना आमी इन्क्वायरी केली तेकाच सांगलें म्हण तूं हें कर तशें जाल्यार कॉन्टॅक्ट कर म्हण. कॉन्टॅक्ट केलें तेन्ना होम डिलिव्हरी म्हणून ऑप्शन तेका आमी काणकोण तुमकां हाडून दिता म्हण, खंय ते एड्रेस सांगा म्हण. म्हणजे ह्या पद्दतीन समज तुगेलो हें चलता, वेव्हार चलता. हरसोच आमगेलो हरशी आतां ह्या वर्साक बिजनस सगळ्याक आमगे काणकोणाक डावन आहा. हो पयलीं आमी आयकोंक येतालो की अंजुना बागा ते सायडीच्यान कांदोली म्हळ्यार ते सायडीच्यान जातालें म्हणून. पूण आतां पळोवपाक गेल्यार हे काणकोणाक पावले. आतां हें समज पळोवपाक गेलें फाल्यां समज हो पावलो लोकां पर्यंत पावलो जाल्यार डिसेंट क्रावड जो आहा, एक फॅमिली डिसेंट फॅमिली आहा त्यो हिंगा काणकोणाक विजीट करपाक येतल्यो काय कितें. ट्युरिजमाचो इफेक्ट पडटलो म्हणटा तूं. भरपूर भरपूर म्हणल्यार असो आमकां जाता एक कोण ते म्हणटा पळय छपरी तोच क्रावड येतलो. म्हळ्यार पिवन हिंगा लफडी करपाचे लोकांक त्रास करपाचे तोल्लो येतलो. डिसेंट क्रावड कोणूच तुगेले येवपाक हिंगा प्रिफर करचो ना. कित्याक जेन्ना तुगेले असली तुगेले कारणां आसा असली हें जेन्ना आसा जाल्यार कोण येतलो. आतां तुमी कितें मेमोरेंडम दिला? आमी मेमोरेंडम थंय सबमीट केल्लो आहा की हेजेर जाता तितली बेगीन इन्क्वायरी जावची. तांकां आमी सायट्स आहा, आमी 15 सायट्स हेजेर आतां ऑनलायन काडून तांकां 15 सायट्स दिल्यो. आमकां हेजेर काणकोणचें जेन्ना तुजें नांव येता काणकोणचें नांव आमी सदांच एक रेवल्युशनरी जावं एक बरें कामा खातीर आज म्हळ्यार फुडें येयल्लें. आमकां असली घाण नाका. ही घाण तुमी बेगीनचे बेगीन काडची आनी क्रायम ब्रांचाक तुमी जाल्यार तुमी हें करून तेजेर कोण आहा ती आतां असलो जेन्ना एक खंय धंदो करता कोणूच कोणाचो हात नासतना करूंक शकना. कोण तरी गॉडफादर आसतलोच. आतां हितून हांव कोण म्हणटा तुका एक कोण बिजनसमॅन जावंक शकता कोण पूण लोकल कोण नाल्यार गांवचे एक कोण तरी आसतलोच. ताका सांगल्यार तुमकां थरो इन्क्वायरी जावपाक जाय, स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. कित्याक असली आमी खपून घेवची ना. आनी ह्या काणकोणाक तरी ह्या भागांत तरी असली केन्ना आमी जावपाक दिवची ना म्हळ्यार दिवची ना ताका सांगलें. आनी एक म्हाका तुमी टायम सांगा म्हणून. कित्याक आयज सांगलें म्हाका आयज इवनींग PI येतलो कित्याक PI खंय मिटिंगेर गेल्लो आसा. इवनींग PI येतलो आमी डिस्कस करून तुका रोखडोच तुका इन्फॉर्म करता म्हणून. आनी हेजेर एक्शन आमी जातले आनी 100% जाता म्हणून म्हाका तेमी एश्युरन्स दिला. ऑपरेट कोण करता तें अजून कांय खबर ना. म्हळ्यार कितें जाता तें सायट्स तुगेले हेजेर तेजें नांव आनी येयना न्हू. एखादें तेमी बदनाम काणकोणकार जाता हितून. बदनाम फूल काणकोणकार जातले. काणकोणचें नांव बदनाम जालें. काणकोण नांव कितें एस्कॉर्ट सर्वीस इन काणकोण म्हण येता. काणकोण म्हळ्यार फूल काणकोणाक हें जालें ना. तुमी समज खंय ऑपरेट करता कितें करता हेजेर समज आमी इन्क्वायरी केली ना जाल्यार लोक पळयता आसतना कितें म्हणून पळयतले. एक इंडियन गेस्ट जेन्ना एक खंय दिल्ली जावं खंयच्या भागांतले येता ते पळयता आसतना कितें म्हणून पळयतले काणकोणा असली सर्विसीस चालू आहा मागीर आख्खे काणकोण येयल्ले हितून. तांकां सांगलें आमी जाता तितले बेगीन आनी कडक कारवाय हेजेर जावची म्हणजे आमी हो मेमोरेंडम सबमीट करता आसतना आमी कॉपी टू होम मिनिस्टर, SP आनी DGP केला. फुल नाईट केले. 7,000 रेट है सर फुल नाइट का. VIP कोर्स रहेगी, प्रीमियम सर्विस रहेगी. क्या बोला आपने? VIP 7,000 रेट रहेगा, VIP कोर्स रहेगी सर और प्रीमियम सर्विस रहेगी. ठीक है. ओके. किधर की लड़की है वो? लड़कियां सब बाहर की होती है, कॉलेज गर्ल्स वगैरह होती है बाहर की. ओके. कानपुर में मिल जाएगी ना? हाँ कानपुर में ही मिलेगा, कानपुर में मिल जाएगा. हमारा होटल है, होटल पे आकर ले सकते हो. अगर आपके लोकेशन पे भेजना है तो आपके लोकेशन पे भी आ जाएगी. होटल कौन सा है आपका? वो मैं लोकेशन वगैरह डाल दूंगा लेकिन पहले बुकिंग करना रहेगा 1,000 कंफर्मेशन आपको. उसके बाद होटल का लोकेशन फोटो सब डाल दूंगा मैं. 1,000 पहले देना पड़ेगा. हाँ पहले कंफर्मेशन पेमेंट देना पड़ेगा. आज रात को मिल जाएगी ना? हाँ आज रात को मिल जाएगी. हाँ आज ही मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा. ओके. मैं 1,000 भेजता. हाँ ठीक है. आप मुझे व्हाट्सएप में हाई लिख के भेजो इसी नंबर पर. हाँ. मैं आपको QR कोड भेजता हूँ, उसमें पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डालो. उसके बाद मैं लोकेशन और फोटोज वगैरह सब डाल देता. अच्छा. हाँ. एज कितना रहेगा? एज एक से 20 साल से लेके आपको 26-24 साल तक रहेगी. 20 साल से लेकर 24 साल तक. हाँ ओके चलेगा. मिल जाएगा ना श्योर? हाँ मैं QR भेजता हूँ व्हाट्सएप में. हाई लेकिन लिख के भेजा. कानकोण में ही है वो या दूसरी जगह पे है अभी? सर कानपुर में ही है. कानकोण में ही है. हाँ कानपुर में.
ओके ओके अच्छा ठीक है, हाई लिख के भेजो मुझे इसी नंबर पर, मैं आपको भेजता हूँ क्यू आर। ठीक, ओके अच्छा ओके सर। काणकोण हो गोंयचो शेवटचो तालुको. काणकोण ही कलाकाराची भूंय अशें आमी म्हणटात. जगभर आनी देशभर काणकोणकारांनी बहुमूल्य योगदान दिल्लें आसा. खूब वेगवेगळ्या स्तराचेर काणकोणकार पावल्ले आसा. काणकोणाक ट्युरिजम आशिल्ल्या कारणान देशी विदेशी पर्यटक काणकोणा येता. पूण हल्ली गोंय बदनाम जाल्लें आसा प्रॉस्टिट्यूशन आनी ड्रग्साक लागून. आमी आयकता अश्यो बातम्यो. पूण काणकोण सारकी गांवांक अशी कांय घटना ह्या दिसान घडोवन येता. हालींच काल एक शुभम कोमरपंत हो हांगचो नगरसेवक हेणें कंप्लेन दिल्या की एस्कॉर्ट सर्विसीस म्हळ्यार प्रॉस्टिट्यूशन रॅकेट काणकोणांत मोठ्या प्रमाणात चलता म्हणून. काणकोण पुलिसांनी हँडओवर केला आनी मुख्य म्हळ्यार आमी सायट ओपन करून पळयली. हांगा क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा काणकोण म्हणून, काणकोण कॉल गर्ल्स इन काणकोण म्हणून. आमी त्या नंबराचेर कॉल केले. तो म्हणटा लडकी काणकोण में ही है मिल जाएगा. मुख्य म्हळ्यार काणकोणची नांव आसात चावडी, पाटणे, पावळे ही सुद्दां मेन्शन केल्ली आसात. म्हळ्यार एक पार्श्वभूमी सांगता काणकोणची. एक 2 ते 3 वर्सां फाटीं पूनम पांडेन चापोली हांगा एक अश्लील व्हिडिओ काडलेलो आनी तेजी वेबसायटीर पोस्ट केल्लो. तेन्ना दुसरे दिसाकच जवळ जवळ 500 ते 700 लोक एकठांय जावन डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसा मुखार एकठांय जावन थंय लोकांनी मागणी केल्ली की हो जबाबदार हितून कोण मनीस आसा एक हेका टार्गेट केल्लो जो PI आशिल्लो काणकोणचो त्या वेळेचो ताका सस्पेंड करचो म्हणून. आनी विदीन 24 तासां भितर तो सस्पेंडूय जाल्लो. ही काणकोणची पार्श्वभूमी आसा. आनी अशी जे अश्लील रॅकेट चलता म्हळ्यार हे भागांनी नांव दिल्लें आसा. कोणी तरी नांव जाणटेल्यांनी नांव दिल्लें आसा. पाटणे, पावळे, चावडी हेर वाठार हांगा ही असली चलता काय हें जगभर लोक हे हांगची रावपी बायलां चेडवां ह्यात नजरेन पळयतले काय कितें हेजेर विचार करपाची गरज आसा. गोमंतक TV खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर.